आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर सावंतान असो निर्णय घेतला की आमची जी असेंब्ली कॉम्प्लेक्स आसा ताका खंय 7 कोटी रुपयाचो एक फेसलिफ्ट दिवपाची इच्छा आसा ताका. सोमारा एक दिसाची असेंब्ली आपयता तो इतली खुबशीं बिलां आनी बजेट पास करपाक हो वेगळो मुद्दो आलो ताजेर हांव चर्चा करना आतां. सध्या जे कोवीड पॅन्डेमीक चल्ला हातूंत खुबश्या लोकांची बिकट हालत जाल्ली आसा. हॉटेलां बंद जाल्यात, लोकांच्यो नोकरी जे काम करता तांच्यो नोकऱ्यो गेल्यो, सगळीं हॉटेलां बंद जाल्या. जे टुरिजमचेर अवलंबून आशिल्ले लायक टॅक्सी ड्रायव्हर धरून तूं आनी बाकीचे खुबशे बारीक उद्योग जे आसता थंय बीच वाठारांत म्हण ते बंद जाल्या. मोटरसायकल पायलट धर तूं, टॅक्सी ड्रायव्हर किंवा रिक्षा चालक, एक मॅकॅनीक तांचेय तेच हालत जाल्या. तांचे धंदे पण हाजो परिणाम तांच्या भुरगीं फॅमिलीचेर पडटा. हे सगळें सोडून आमचे मुख्यमंत्री येवजिला की 7 कोटी रुपया म्हणून ते फेसलिफ्ट करपाचें. ताज्या वांगडा ताका खंय गव्हर्नराक एक वेगळो पॅलसूय करपा जाय. दुसरे बाजून भुरग्यांच्यो ऑनलायन क्लासीस सुरू जाल्या. खुबश्या भुरग्यां कडेन मोबायल फोन ना. गांवांत वाठारांत सत्तरी, वाळपय हे सारकेच गांवाची वेगळीच कथा आसा. भुरगीं दोंगरार वचून अभ्यास करता पावसान भिजून. म्हापशा सारक्या शहरांत स्कुलांच्या भुरग्यां कडेन मोबायल फोन ना. ही स्कुलां खुबश्या संस्थांक जे NGOs म्हणटात तांकां अप्रोच जाली. रोटरी सारक्या संस्थान जे तांकां शक्य आसा तांकां फोन प्रोवायड केले. अशे कितलेशेच भुरगे आसा तांकां स्मार्टफोन ना. तेन्ना हांव मुख्यमंत्री कडेन विनंती करता की हे 7 कोटी जे रुपया आसा ते मोडून भुरग्यांक एक फोन दिवचो. एक सादारण 7,000चो स्मार्टफोन जर घेतलो, 10,000 भुरग्यांक हे स्मार्टफोन दिवन तांकां ते ऑनलायन एड्युकेशन क्लासीस जे आसा ते अटेंड करूंक मेळटले. तांकां शाळा तांची अटेंड करूंक मेळटली, बेसीक एड्युकेशन घेवंक मेळटलें. ही परत तुका नम्र विनंती. ते 7 कोटी न्ही 70 कोटी मागीर मोडा तुमी, फॉलगा मागीर करा. सद्या ते 7 कोटी जे आसा ताजे मोबायल फोन घेवन भुरग्यांक मातशें प्लीज शाळेंत धाडा, तांकां शिकून ये. ही तुजे कडेन नम्र विनंती.